प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर आमी थोडो वेळ आयकूंक प्रयत्न करया. देवाचें उतर आमकां अशें सांगता आज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या उतराची सकत देवाच्या उतरा विशयी बायबल कितें सांगता. आज थोडे आमी देवाच्या उतराची सकत आपणावंक आमकां खंडीत जावन एक अवकाश जावन आसा. देवाच्या उतराची सकत जायते जाणांक आज पवित्र पुस्तकाची वळखूच ना. पवित्र पुस्तक वाचूंक मस्त पाटी आनी देखून आज मस्त जाणांचे आदले पटी एक बहीण म्हाका मेळ्ळेली. हांवें सांगलें आळे तुजे पुरो प्रॉब्लेम कितें आसात ते जेजूक समर्पण कर दी आनी बायबल वाचूंक प्रयत्न कर. बायबल वाच म्हणल्यार तिणें म्हाका जाप दिली. बायबल कोणें बरयल्लो तो कोणेंगी बरयला खंयच्या गे याजक आनी कोणें म्हणून बरयला आनी त्या बायबलांत आमी वाचून काल्याक आमी पिशापण करचें गे म्हणून. आनी ती बहीण मागीर पळयतना आतां पळयतना ती नास्तिकत जाल्या. तिची भुरगीं नास्तीक जाल्या आनी इगर्जेच्या बागलाक वचना. पवित्र पुस्तकाची वळखूच नासल्यान ह्यो पुरा संगती घडतात. देखून आतां पयल्या सुवातेर पळया तुमच्या मतीन सवाल बायबल कोणें बरयल्लो म्हणून. पूण बायबल कोणें बरयल्लो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. तिमोथीचें दुसरें पत्र 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 16. दुसऱ्या तिमोथीचें दुसरें पत्र 3रो अध्याय 16वें वाक्य सांगता देवाच्या प्रेरणाकाल बरयलेलें. पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें. देवाचें प्रेरण नासतना कोणून तुवें बायबल बरोवंक जावना कोणाकय. देखून पयल्या सुवातेर देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें हें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक हर एकल्यांक शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक वाचूंक थिदवंक आनी बऱ्या जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता ह्या बायबल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें खंयच्याय शाळेंनी पवित्र आत्म्यान बरयल्लें हें पवित्र पुस्तक तूं वाचताय जाल्यार तें पवित्र पुस्तक तुका शिकोवन दिता. तूं सूख केल्ल्या वेळार तुका थिदविता तुका बेस्तायता आनी सूख थिदविता आनी बऱ्या जिणयेच्या वाटेक तुका तरबेती दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आज प्रत्येक जावन देवाचें उतर 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 17 सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 17 हे परे देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जाता. देवाचें उतर वाचल्या वरवीं देवाचो भक्त जाता. पळया देव खंयच्यान आमची भक्तीपण आसा जें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देवाची भक्त ह्या परी पळया देवाचो भक्त जाता. देवाचें उतर वाचले वरवीं तूं देवाचो भक्त जाताय आनी पुर्तो प्रवीण जावन सोरू बऱ्या कामाक तरबेती जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या जिणेच्या विशयी सांगचें जाल्यार हांव 1982 हांगा तो हांव बॉम्बे आयिल्लो आनी बॉम्बेंत एक 4 वर्सां वाचुल्लो आनी बायकला म्हळ्या कडेन कडेन काम करनासलो आनी ते जाल्यार मस्त कश्ट आसले. आमकां सारको सांबाळनासलो. काली ते जाल्यार 1982 75 रुपीज सांबाळलो म्हाका बॉम्बेया. तर कालें करचें जाल्यार मस्त जाणांनी सांगलें तूं माईमी 9 वच म्हणून. माईम 9 गेल्यार तुका मागलें पुरो मेळटा म्हणून. आनी तर बरें आसा. देखून 4 वर्सां हांव एक बुधवार कळनासतना माईम 9 गेल्लो नित्य धर्माचें 9 करूंक आनी बूक म्हज्या बोल्सांतच आसतालो आनी 9 केलें. मस्त मागलें 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 मस्त सांगती म्हाका मेळोवं की मेळ्ळ्यो मेळोवना म्हणून ना मेळ्ळ्यात. पूण म्हजी जिणी परिवर्तन करूं ना हांवें. 9 म्हाका एक काल्यांक आमचे सायड बिझनेस वाले आमी करता तशें म्हूण एक भक्तीपण हांवें कान गेल्लें. मस्त लोक 9 हजर जाता आनी एकल्यान सांगलें सुरू म्हाका 500 म्हयने कांयच मागलें खंयचेय मेळोना. तेजो आनी एकल्यान सांगलें माईम उदर माता को एक फूल चढावो म्हणून. एकल्यान म्हणल्यार फुलां भेटयता हार घाल म्हणून हार घाल म्हणून. मागीर एका बुधवार हार घालूंक सुरू केलें हांवें. हार घालूंक सुरू केलें. पूण मस्त संगती ल्हान संगती आमकां मेळ्ळ्यो पूण देवाच्या उतराची समजुनी मेळोना. देवाचें उतर कितें म्हणून आमकां कळोना. म्हजें जिवीत परिवर्तन जावना. 9 गेलो 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 4 वर्सां गेलो. तेच्या उपरांत गांवाक आयिल्ल्या वेळार म्हाका बायल्या गांवाक वचोंक मस्त आशा आसली आनी मस्त मागणें केलें खंयचेय आयकना. ते दाळा थोड्यान म्हळें तूं संतांतोनीचें 9 कर म्हणून. तो असाध्याची शारोत पुरा सगळें तुका मेळटा म्हणून खंडीत. मागीर सुरू केलें हांवें 9 बूक काडलें आनी कोडयाळांक आसतना हर एक दीस हांव गांवांत आसतलो. गांवांत तर सदां कोडयाळ येवंक आमकां एक 22 किलोमिटर 23 किलोमिटर पडटा. तितले पयस येवन मिलाग्रीस संतांतोनीच्या 9 येतलो. हर एका मंगळाराचें 9 करूंक सुरू केलें. 9 केलें. हांव एक बरो भक्त जालो कोणाचो संतांतोनीचो. एक भक्त जालो हांव नित्य धर्माचो. एक भक्त जालो हांव संतानीचो. पूण जेजूचो भक्त हांव जावंकच ना. म्हणजे जिवितांत जेजूक हांवें स्वीकारत करूं ना.
स्वीकारत करून म्हज्या जिणेंत बदला म्हणून ती येवना. हांवें संतान एक ग्रांटेड म्हळ्यार काले म्हाका एक म्हजे सांगत आसा, म्हजे खातीर विनंती करता आनी म्हाका जाय जाल्यार दिता म्हणून चिंतून हांवें ते फेवर कान गेले ताचे तावन फेवर. पूण तो संतांतून कसो आसा तशें जिवंक हांवें प्रयत्न करूना. ताची जिणी हांवें आपणावना. कित्याक हांव घेतलो खाली म्हज्या फायद्या खातीर मात्र. हांव माईम जावतालो कित्याक म्हज्या फायद्या खातीर. हांव मिलार कित्याक जावतालो म्हज्या फायद्या खातीर. ताच्या मागीर म्हाका विजा मेळ्ळी, कुवेट गेलो आनी कुवेट जावन ते दळ पुरा बूक व्हरून गेलो हांव नवेनाचे. एक नित्य धर्माचें नवेन, संत अंतोनीचें नवेन, सालोरसाचें नवेन, पुरो आहले बूक जेरोसा कंपनींतले पुरा कान गेलो आनी गेलो. व्हडले बूक कान घेवन गेलो आनी नवेनां सुरू केली खंय. मागीर कोणें कितें सांगलें म्हाका कुवेटान, काल ताचे की पॉवरफुल तुवें सालोरसाचें नवेन करूं सुरू कर. सालोरस मागो आनी वर्सा फाटी थंय आंगोवन घाल आनी थंय वच म्हणून. ताचे मागीर जालें हांव संत लॉरेसाचें मागणें करूं सुरू केलें. आनी हर एक गांवाक गेल्यार थत्त टायमार गांवाक येवचें आनी कोण हाका येवचें सालोरेसाच्या थळाकेचे कारकोळेचे आंगोन घालचें पुरा करचें. पूण हांवें काल सांगचें, हांवें सांगलें म्हज्या जिणेंत बदलावण येवना. म्हज्या जिवितांत देवाच्या उतराची सकत ना. देवाचे उतार कितें म्हणून गोत्तुना. जेजू क्रिस्ताची सकत कितें म्हणून गोत्तुना. म्हाका गोत्तालें नित्यादार माय कोण म्हणून, म्हाका गोत्तालें संत कोण म्हणून, म्हाका गोत्तालें सालोरेस कोण म्हणून, म्हाका गोत्ता आसलें आमकां काशी आयल्या उपरांत सारिता कोण म्हणून. सारिताच्या नव्यान आमी इतलीं वर्सां केलां. बरें जालां, बरें जावना म्हण न्ही, पूण नीज कितें जाय आसलें थंय थावन हांव दुसरे कडेन गेल्लो. खंडीत जावन हे पुरा नव्यान गरज करतात करा तुमी. म्हाका हांव कांय विरोध न्ही, नव्यान आमी करता विशय न्ही. पूण जाल्यार म्हजें जिवीत बदलून हांवें सांगचें. देवाचें उतरां म्हज्या जिवितांत येवना. देवाच्या उतराची बदलावण म्हजे थंय येवना, खंयचें येवना. ताचे उपरांत 95 पयले रेतीरेक आमी कुवेट गेल्ल्या वेळार त्या कुवेटांत देवाचें उतर फादर फ्रांसीस रेबेलोन सांगतना देवाच्या उतराची सकत कितें म्हणून कळ्ळी. देवाचें उतार कितें म्हणून कळ्ळें. ते दिसतावन देवाचें उतार बायबल हातीन घेतलो. बायबल वाचूंक सुरू केलो हांवें. बायबलांत आसलीं उतरां वाचून त्या प्रमाणे म्हजी कितले सुखी आसात आमी, कितलें पुरा खोटेपण आदरता आमी, कितलें देवा विरोध वेता, कितलें ते दळा त्या उतरां बरो वाचतना म्हजी सूख तिद्दूंक म्हाका मेळ्ळें. म्हजी सूख तिद्दूंक म्हाका पवित्र पुस्तक शिकोवन दितालें. म्हजी सूख केल्ल्यांक म्हाका बेस्तायलें. आसा देवा विरोध केल्यार, जेजूचे विरोध केल्यार कसली पुरा शिक्षा आसा म्हूण सगळें म्हाका बेस्तायलें. आनी तें हांवें म्हज्या जिवितांत घेतलें. सुखी म्हजी तुद दिल्यो त्या उतरां, देवाच्या उतरा प्रकार सुखी आमच्यो तुद दिल्यो. आनी जिणेची एक तरबेती काण घेवन एक नवो मनीस 1995 देवाक हांवें स्विकार केलें. देवाच्या उतराक हांवें स्विकार केलें. बायबल ते दीस एक परचेस केलो आनी बायबल म्हज्या हातीन दवरलो आनी बायबल वाचूंक सुरू केलें. त्या दिसतावन म्हज्या जिणेंत बदलावण येवंक सुरू जालें. ताच्या पयलें केल्ली पुरा नवेणां काल म्हज्या फायद्या खातीर हांवें केल्ली. म्हजी जिणी बदलूंक हांवें करूना. कित्याक जेजू थंय आयल्यार म्हजी जिणी बदलीचें पडटा. पूण नवेनाच्या फाटल्यान गेल्यार जिणी बदलीचें म्हणून गरज ना. काले आमचे फेवर्स काण घेवचे आनी कितें अर्गां मेज दिवचे, 4 वाती पेटोवच्यो, हार घालचें, जालें तितल्याच एंड. पूण म्हजी जिणी बदलूं नासली. हें पुरो हांवें केल्लें, सगळें हांवें केल्लें म्हज्या जिवितांत. हांव तुमकां दुसतना तुमी करतात म्हूण हांव सांगूय सांगना. म्हजे विशयान मात्र हांवें सांगचें. देखून कोणाय की तुमकां दुखोवचो अंदाज म्हजो न्ही, पूण म्हज्या जिवितांत हांवें केल्लें तुमकां सांगचें. पूण देवाचें उतर केदाळ हांवें कान गेलें 1995 1995 98 म्हणसर म्हजें जिवीत बदललें. 98 गांवाक येवन हांवें प्रत्येक जावन देवाचें काम करूंक सुरू केलें. कित्याक ह्या उतरा वरमात इतली सकत मेळ्ळी गे, ह्या उतरा वरवीं इतली जाणवाय मेळ्ळी गे, ह्या उतरा वरवीं देवा कडेन उलोवंक सुरू केलें. केदाळात 98 म्हणसर केदाळात हांव आल्तारीक सोडिल्लो न्ही, खंयच्याच ताका वासाप आसुल्लो न्ही, इगर्जेंत वचून वासाप आसुल्लो न्ही, खंयच्याच मुखार वचनातलो मनीस. देवान म्हाका ह्या उतरान धैर्यान भरलें. देवान म्हाका तुद दिलें आनी देवाचो भक्त प्रवीण जालो. प्रवीण कितें देवाचें उतर परगट करूंक ताका प्रवीण म्हाका केलें ताणें. आनी म्हज्या कामांत म्हाका तरबेती दिली जेजून. जेजूची सगळी तरबेती ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळ्ळी म्हाका. हे हांव खंडीत सत जावन तुमकां तुमच्या मुखार एक व्हडली साक्ष जावन, कित्याक पवित्र पुस्तक तुवें वाचल्यार हें पवित्र पुस्तक तुका केदाळांत सांडून घालिना. देवाचें उतर तुवें वाचल्यार केदाळांत तुका देवाचें उतर सांडून घालिना. म्हज्या भाव आनी भयणी, 2 Peter chapter 1 verse 20-21 सांगता. पेद्रूचें दुसरें पत्र पयलो अध्याय 20 आनी 21 वाक्या. हे परी पयलें जाण जाय पवित्र पुस्तकाचो खंयचोय प्रवाद मनशान खासगी अर्थान सांगचो न्हय. कित्याक खंयचेय प्रवाद मनशाक आपल्या स्वंत प्रेरण उसारलेलो न्हय. आपल्या मनशान खंयचोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलेलो न्हय. बगार पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे मनीस देवाचें उतरां उलयल्लो. प्रेज द लॉर्ड. देखून पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्यार मात्र देवाचें उतार
आमकां दिवंक जाता. देवाचे प्रेरीत करीचे जाल्यार पवित्र पुस्तक आमी वाचचे, देवाच्या उतराचो नियाळ करीचे. त्या दळा मात्र पवित्र आत्म्या मार्फत हांव आनी तूं प्रेरीत जाता आनी देवाचें उतार वाचूंक, देवाचें उतार दिवंक आमी शकता, देवाच्या उतराची समजण हेरांक दिवंक आमी शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पवित्र पुस्तकांत बायबलांत कितलेशे पुरा संगती आसात मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून आमी हे तुमी पयलें जाणा जाय पवित्र पुस्तकाचो खंयचोय प्रवाद मनशान खासगी अर्थान सांगचो न्हय, कित्याक खंयचोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरण उसारलेलो न्हय, बगार पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे मनीस देवाचें उतरां उलयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ल्या वरवीं मात्र देवाचें उतर तो उलयल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द्वितीनियम पुस्तक सांगता 30 आनी 2 अध्याय 40 आनी 5 ते 40 आनी 7 वाक्या. ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 45 to 47 अशें सांगता. मैजेन ही सर्व उतरां सगळ्या इस्रायल परजेक सांगोंक जातास ताणें म्हळें, हांवें आज तुमकां सांगल्लीं ही उतरां तुमच्या काळजांत कसून दवरा. तुमच्या भुरग्यांनी ह्या धर्मशास्त्राची सर उतरां 17 पळचे खातीर तांकां आदेश दिया. पळय प्रत्येकान वाचता. मैजेन ही सर्व उतरां सगळ्या इस्रायल परजेक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका सांगोन जातास ताणें म्हळें, हांवें आज तुमकां सांगल्लीं ही उतरां तुमच्या काळजांत कसून दवरा. हर एक देवाचें उतर काळजांत कसून दवरा. तुमच्या भुरग्यांनी ह्या धर्मशास्त्राचे सर उतरां 17 पळचे खातीर, आमकां मात्र न्ही आमच्या भुरग्यांनी ह्या धर्मशास्त्राची सर उतरां 17 पळचे खातीर तांकां आदेश दिया. भुरग्यांक आदेश दिया. आमी आज भुरग्यांक पुरो दिता, संवसाराचे व्हडपणी बायकांकय तेंगय कारांकय पुरो दिता, पूण देवाचें उतर मात दिना. व्हडली सूख म्हाका भावानी भयणी. आज कितल्यो गी आवय कितले गी बापय आपल्या भुरग्यां खातीर रडतात, कित्याक तांकां जाय जाल्लें पुरो दिलां. आमची कित्याक कुटुंबां आज बरीं आसात, देवान आशिर्वाद घाला आमच्या कुटुंबाचेर. कोण कितें तरी गल्फांत आसात बापय आवय, कोण गल्फांत आसात, भुरग्यांक जाय जाल्लें सगळें मेळटा, पूण सगळें एक मात्र आमची भुरगीं वंचीत जाल्यांत, आज देवाच्या उतरांतल्यान वंचीत जाल्यात. ही आमची एक फेलियर, आमचे फेलियर. कित्याक आमच्या भुरग्यांक आमी देवाचें उतार दिवना. देवाचें उतार दिल्ले जाल्यार आज आमचे युवसन पुरा बरें आसते, देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक प्रयत्न करते. आज आमचे देवाचें उतार परगट करूंक आनी चड आनी चड जण आमकां मेळटे. आनी सर्व आमकां ही सगळी रेतिरोगी आनी खंयची मागणी आनी खंयची इगर्जेचे सगळें ऑर्गनायज करूंक जाय जाल्यार मनीस मेळटे. आज आमकां कोणी ना, कित्याक आज आमच्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे आमी वागोवना. ही आमची चूकय म्हणयत. तुमकां ही सत्राय एक चिल्लर गजाल न्हय, तुमकां ही चिल्लर गजाल न्हय. कित्याक शास्त्रांची तुमचें जिवीत आनी ताचे वरवीं तुमी, धर्मशास्त्र म्हळ्यार बायबल तुमचें जिवीत आनी त्या बायबला वरवीं आमी, बायबल तुमचें जिवीत आनी ताचे वरवीं तुमी जॉर्दन न्हय उतरून तुमचे अधीन करूंक वेतात त्या देशांत लांब काळ जियेतल्यात. देवाचें उतर आमी हातीक घेतलां जाल्यार, देवाचें उतर आमी वाचता जाल्यार, देवाच्या उतराची समजण आमी घेतले जाल्यार आमकां खंयच्या देशांत देवान दिला पळय तो देश, खंयचो गांव दिला, खंयची फिरगज दिल्या पळय, त्या फिरगेच्यान त्या देशांत त्या गांवांत त्या समाजान आमी लांब काळ जियेतल्या. प्रेज द लॉर्ड. खंयच्याय कोविडाक बियेचे म्हणून ना म्हज्या भावान भयणी. देवाचें उतर अशें सांगता. प्रेज द लॉर्ड. मस्त जाणांक बायबल कितें म्हणून गतना. पर एक दीस एका बहिणीन आनी एका बहिणीक फोन केलें गे आनी फोन करून विचारलें गे, म्हाका इल्ले समस्या आसात ते आसात. देखून त्या बहिणीन सांगलें गे त्या बहिणीक, तूं एक कीर्तन वाच 91 कीर्तन वाच, ते दाळा खंडीत तुका बरें जाता म्हणून. आनी ही दुसऱ्या दिसा गेली गे इगर्जेंत वचून ते एक बूक आसा न्ही आमच्या कीर्तनाचो बूक आसा, सदांय मिसाच्या वेळार यूज करचो बूक. आनी तो बूक ती हाडून आयली गे घरा हाडून. आनी ह्या भयणीक फोन करता गे, आळे हांवें कीर्तनाचो बूक हाडला आनी तूं कीर्तन 91 खंय आसा गे म्हण विचारता. बूक हाडला इगर्जेंत कांताराचो बूक हाडला आनी तातूंत कीर्तना म्हळ्यार कीर्तन म्हळ्यार तेंच म्हणून बायबलांत कीर्तन आसा. बायबल कितें म्हणून त्या स्त्रियेक गोतूच ना. आनी विशेष म्हळ्यार काय जालें म्हळ्यार ह्याच भयणीक त्या भयणीक 2 वर्सां पयलें एक नवो बायबल काणून दिल्लो गे. आनी भयणी तो तातूंत ना कीर्तन, तें कीर्तन न्हय, ते तो इगर्जेचो बूक आमच्या मिसाच्या बलिदानाक उपयोग करचो. देखून कीर्तना बायबलांत आसा. बायबल कितें आसा? बायबल वयर दवरला अल्तारीर म्हणालो गे, वयर ते काडूंक जायना.
मागीर देखून तिणें सांगलें आळे तुजे दुवे कापय चेर दवर तो बायबल काड आनी तातूंत हांव तुका सांगता म्हळें गे आनी तो बायबल काडलो गे मागीर त्या पेज सांगल्यो गे पेज काडटा आनी किर्तनाचो बूक आसा किर्तन 91 आसा म्हळ्यार क्रिस्तांवाची गजाल खंय मुसर पावल्या पळय खंय मुसर आमच्या घरांत बायबल आसा आपूण खंय दवरला तो आल्तारीर आपोण नासतना तो उक्तो करून दवरलो तेजी धूळ फापून न्हू उपयोग कर म्हळें गे त्या बहिणीन मागीर धूळ फापुडली गे कितली धूळ आली कोणा आगत जेन्ना तुज्या बायबलार धूळ म्हणटा जाल्यार तुज्या जिवितांत ती तशीच धूळ म्हणटा मगच्या भवानी मेर तशीच धूळ म्हणटा तशीच धूळ म्हणटा तुज्या जिवितांत देखून आज आमी प्रत्येक जावन देवाचें उतर आयकूंक आमी फुडें सरतना देवाची खुशी कितें म्हणून आमी समजत आसतना आज देवाचें उतर आमी आनी गुंडायन अर्थ करून पळया मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांची येता मनीस मात्र न्हय पळया मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांची येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाचे उतार कितल्या गरजेचे पळया आमकां कांजेवा ना जाल्यार जिवंक जायत देवाचें उतर ना जाल्यार जिवंक जायना मगच्या भवानी बहिणी देखून आज लोक गस्तान पडला अनवरांत आसा पिडेशिड्यांत आसा निराशपणांत कशें तांकां ताच्यातून भायर येवचें म्हण कळना कित्याक देवाच्या उतराचें समजून येतना देव खंय कालें उलयला म्हण गोत्तुना देखून आमच्या जिवितांत आज असले संगतीक आमी शिरकोन पडल्या मगच्या भवानी बहिणी देखून आमी समजून काडून घे तुमी सगळें तुमचें कितें आसा भक्तपण एक कडी भर देव देगेन दवरा बायबल काडून घ्या देवाचें उतर वाचूंक प्रयत्न करया म्हाका जिवीत दिल्लें उतर हें देवाचें उतर हे बायबल काडून गेल्या वरवीं मात्र म्हजें जिवीत परिवर्तन जालें हांवें म्हजें पियोवणें सोडलें म्हज्यो वायट सवय सोडल्यो बिडी सिगरेट कालें पियेतालें तें पुरो सोडलें रॉंग पियेताल्यांची फ्रेंडशीप पुरो सोडली म्हजें कुटुंब बरें करूं म्हाका जालें बायले कडेन भुरग्या कडेन बरें जिवंक म्हाका जालें आनी आतां जी तिका काम करता आमी पुरा ह्या आश्रमाचें कितें काम करता हें पुरा ह्या बायबलांतल्यान मेळिल्लें इन्स्पिरेशन मगच्या भवानी बहिणी म्हाका कोणेंच इन्स्पिरेशन दिवना ह्या कोणें तें कर म्हणून सांगूना कर नाका म्हूण सांगला कर म्हूण कोणें सांगूना पूण हें सगळें इन्स्पिरेशन मेळ्ळें ह्या बायबलांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान देखून तुमचें जिवीत बरें जायचें देवान केल्ली तुज्या जिवितांत केल्ली योजना ती संपूर्ण जायचें जाल्यार बायबल हातीन काडून घेवचें देवाचें उतर वाचूंक प्रयत्न करा मगच्या भवानी बहिणी ना जाल्यार खंयच्यान तूं आमकां सोडवून ना कित्याक आमकां सोडवून मेळ्ळ्या देवाच्या उतरांतल्यान हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र सांगता 4 अध्याय 12वें वाक्य हेब्रेव चॅप्टर 4 वर्स 12 सांगता देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते केरें पाजिल्ल्या 2 दारीचे तालवारी चड कातरूंक शकतात आसलें प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करूंक पर्यंत ताका विधूंक ताका सकत आसा मनशाच्या काळजाचे अत्रेग आनी चिन्नां ते पारखिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुज्या मतीन कितें आसा म्हणून देवाचें उतर पारखिता तुज्या कुडीन कसली पिडा शिडा आसा म्हणून ताका कळीत आसा तुज्या हाडाचे सार सयत बोन मेरो सयत विधूंक ताका सकत आसा मगच्या भवानी बहिणी तितली सकत आसा देवाचें उतर एक तुजी जिवितांत एंट्री जातना म्हाका जिवितांत पयलें देवाचें उतर एंट्री जाल्लें एक्ट चॅप्टर 16 वर्स 31 दमदत्याची कृत्य 16 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य पूण तूं जेजूचेर विश्वास दवर तोबळ तूं आनी तुजें कुटुंब बचाव जातलें आनी हें उतर म्हज्या जिवितांत लागलें हांवें म्हज्या जिवितांत संपूर्ण तरान म्हजें जिवीत बदललें त्या उतरावर एकच उतर हांवें कांय व्हडल्यो रेतिऱ्यो करुना ह्या पोट्टांत 10-15 रेतिऱ्यो करुना कांय ना एकच एक उतर पयले फावटी हांव मागण्या गेलो पयले फावटी एक उतर मेळ्ळें त्याच उतरान म्हजें जिवीत परिवर्तन जालें आनी त्या खातीर ते दिसतावन हांवें बायबल हातीन धरलो बायबल कितें म्हूण समजलो बायबल वाचूंक सुरू केलो 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी ट्राय केलें वाचून तातूंत असले सारांश तातूंत कितें पुरो आटा म्हूण आसा देव आमकां कसो राखता कशें सडवण दिता कसली पिडा शिडा कशी पुरा गुण करता कितें पुरा पिडेक कारण आसात ते सगळें बायबलान बरोवन आसा तुज्या बायल्या भुरग्यांक कशें तुवें वागयचें तुजें कुटुंब कशें करीचें कितें तुवें कामां करीचें कशीं कामां करीचें हर एक संगती आमच्या जिविताचो कॅटलॉग म्हणून एक पवित्र पुस्तक जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तुवें घरांत हाडटा ताका कॅटलॉग मेळटा ते कॅटलॉग तुवें वाचल्यार मात ते कशें ऑपरेट करीत म्हूण सांगता वट्रेस तुवें ऑपरेट केल्यार ते इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पुरो चलता ते पार्ट जाता तशेंच आमच्या जिवितांत आमी जिवीत कशेंय जिवंक जायना पवित्र पुस्तकाचें उतर आमी वाचून त्या प्रमाणे जियेल्यार मात्र आमच्या जिवितांत खंयचेय डॅमेज जायना आमच्या जिवितांत खंयचेय अवघड घडिना आमच्या जिवितांत निराशपण येना आमच्या जिवितांत चलवणी येना आमच्या जिवितांत भयभिरांत येना आमच्या जिवितांत कस्त येना मगच्या भवानी बहिणी कस्त आयल्यार ते फुड करूंक
आमकां देवाचे उतार सकत दिता, बोळ दिता, गटाय दिता, जानवाय दिता, खुरपेन भरता आनी सगळे विशय आमकां तो समजयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जोन्स एवांजेलिस्ट सांगता 20वा अध्याय 30 आनी 1 वाक्य. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 30 and 31. जेजून केल्ली आनी हेरां शिसांनी देखिल्ली अशी अर्यां आनीक जायतीं आसात. त्या शिसांनी 3 वर्सां जेजू सांगता आशिल्ले कितलीं तांणी अजापांनी अद्भुतां देखलीं गी. आमी जल्मात हांव त्या जेजू सांगता आसा कितली अजापांनी अद्भुतां आमी देखल्यांत. ह्या आमी आमच्या तावन देवाची अजापांनी अद्भुतां घडल्यांत गी. ह्या आमी मागतना अजापांनी घडल्यांत गी. घडलें जाल्यार बारी बरें. पूण कंप्लीट जिवीत परिवर्तन जायच्या मोगाच्या पावरून ह्या काळार तरी आतांचो काळ मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी कोणाच्या भावा भयणी कडेन रागार रावसो टायम न्ही वो आमच्या दुस्मानगाय दाखोवसो काळ न्ही वो. ह्या कोर्टांनी केसी घालसो काळ न्ही वो. जाग्या खातीर झगडचो काळ न्ही वो. काळ जिनी परिवर्तन करचो काळ जावन आसा. जिविताच्या बदलावण्याची गरज आसा ह्या घडये. त्या दळा मात्र मोगाच्या भावांनी आतांच्या काळार आमी बचाव जावंक शकतले मोगाच्या भावा आनी भयणी. मागीर रडून कांय फायदो ना. देवाच्या उतराची सकत आमी हरएकल्यानी जाण जाल्यार मात्र देखून जेजून केल्ली जायतीं अजापां त्या शिसांनी देखिल्लीं आनीक जायतीं आसात. ह्या पुस्तकांत बरोवन नात. पूण हांगा बरयल्ले आसऱ्यांचो शेवट वाचू जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमन जाय. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुवें सतमन जाय आनी देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक प्रयत्न करीचे. त्या दळा मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या जिवितांत एक उसवाड मेळटा. तुज्या जिवितांत आनीक कितले जण मोगाच्या बा ह्या कश्टांच्या वेळार आनीक पियोने बेबदेपणांत भरून गेल्यात. कितलो लोक व्यभिचाराच्या आशेन पडून आसा. कितले लस्त ते एडल्टरी स्पिरीट कितले मापान काम करता. हर एकल्याच्या घरांनी असले परिस्थिती आसात. कितलो लोक आज मागण्याक सांगता. कितलो लोक कश्टांत आसा. कित्याक देवाच्या उतराची नासमजरी, देवाच्या उतराची जाणवाय नातले वरी, देवाच्या उतराची गूढ अर्थ तांणी समजून काडनातले वरी, देवाच्या उतराचे बोळ तांणी जाण जायनातले वरवीं आज ते कश्टांत पडल्यात. देखून जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण सतमनूंक आनी ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय. एकच नांव सासणीक जिवीत जोडचें जेजू क्रिस्त मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी. कितेंय दुसरें खंयचेंय तुजें भक्तीपण आज प्रयोजनाक पडचें ना. कित्याक प्रयोजनाक पडटलें एकच एक भक्तीपण देवाचें उतार जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी म्हणून तुवें पातयेवन ताचेर भावार्थ दवरून विश्वास दवरून तूं जियेताय जाल्यार खंडीत तुका आज तावन सोडवण आसा, सुटका आसा. रोमाकाराचें पत्र सांगता 15वा अध्याय 4 वाक्य. रोमन चॅप्टर 15 वर्स 4 सांगता मोगाच्या भावा आनी भयणी पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवच्या खातीर, पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती म्हाका आनी तुका शिकोवन दिवच्या खातीर बरोवन गेल्यात. आनी तांणी दिल्ल्या सोसणीकाय आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. आमी बरवसो धरीचे आनी उत्तेजन वरवीं देवान आमकां उत्तेजन दिलां. ह्या पवित्र पुस्तकांत वरवीं म्हाका आनी तुका उत्तेजन दिलां. जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी आनी आमकां भरवसो दिला आनी त्या भरवशांत तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. देखून देवाचें पुस्तक वाचूंक प्रयत्न करीचे म्हणटा. झकारिया चॅप्टर 1 वर्स 5 and 6. झकारिया प्रवादीचें पुस्तक 1 अध्याय 5 आनी 6 वाक्यां सांगता. तुमचे पुर्वज आतां खंय आसात? पुर्वज पुरो आसले ते खंय आसात? आनी प्रवादी ते ससनाक जियेतात कितें? प्रवादी पयले आसले ते कितें ससनाक जियेतात की कितें? पूण हांवें तुज्या सेवका प्रवाद्या उदेशी परगटलेल्या म्हज्या उतरांनी म्हज्या कायद्यांनी तुमच्या पुर्वजाची फाट धरल्या न्हय गे. कोण देवाच्या विरोध गेल्ले पुर्वज? जो कोण इस्रायल परजा देवाक सांडून गेल्ली, देवा विरोध गेल्ली, बंब्या पुजा गेल्ली, आनी काले गेल्ली, त्या सगळ्याक फाट धरल्या. कोणे? देवाच्या उतरान फाट धरल्या. सर्वेस्पर देव सांगता तांच्या हांवें फाट धरल्या म्हणटा. देखून आमी देवाच्या उतराक विरोध केल्यार, देवाच्या उतराची समजणी नासतना गेल्यार ते देवाच्या उतार एक दीस नाल्यार एक दीस म्हजी आनी तुजी फाट धरतले. देखून जिवितांत बदलावण जाय. जे कोण आज वाईट सवयेंत आसा ते सोडून हे कोणाच्या घरांत पियोन आसा बाटल्या आसता खाण उडया भायर. देवाची कृपा आनी काकोळत मागा तुमच्या घरांत. देवाच्या हजरपण आसूं दी. देवाच्या स्वराचें हजरपण आसल्यार देवाचें हजरपण आसना. देवाचें हजरपण आसूं दी. स्वराचें हजरपण आमच्या घरांनी आसूं नजो. हे पुरो खाण उडया. पियोन सोडा नाका. कित्याक तुमी वट्रासे पियोन तुमचें जिवीत होगडायतात? कित्याक तुमच्या कुटुंबाक कित्याक समस्या हाडतात? देखून हे सगळें देवाक विरोध, हे सगळें सांडूंक आज म्हाका आनी तुका आपोवण दिता जेजू. आनी झकारिया प्रवादी मुखार सांगता पळया. ताणें आपलें फाताक रडोवन म्हळें, दळबनाच्या सर्वेस्परान आमच्या सालेक आनी आमच्या करण्याक अनुसरून जें कितें करूंक येवजिल्लें तें ताणें आमकां केलां.
देव आमच्या पातका खातीर आमकां खंडीत जावन शिक्षा आसा, खंडीत बॉक्साने मागल्यार आनी बरी कामां केल्यार ती शिक्षा माफी जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मॅथ्यू चॅप्टर 24:35 सांगता, माथ्यू वांजेल 20:4 30:5 वाक्या, आकाश आनी भूमी सरतेली पूण म्हजी उतरां सरची नात. अखेर मुसर उरतले देवाचे उतार मात्र मगच्या भवानी बहिणी. आतंत पळया इगोरच्या पुरा बंद जाल्यात. आराधना कोसोंक ना, आमकां मिसा कोसोंक ना, कुमगार काणयोंक ना, सक्रामेंत ना, मरणा कोसोंक ना. 4 जण येतात, मातये पायतात. आज परिस्थिती पळया, ही परिस्थिती चिंतून तरी पळोवन तरी जिणी बदलीचे आमी सुवार्ता तुम्ही मात्र हे काणग्यान हेरांकी सांगा, हेरांकी जिवीत बदलूंक सांगा. भिये नाकात मगच्या भवान बहिणी, सांगूंक भियेना. कित्याक देवाच्या उतर तुम्ही उलयतात, तुमकां देवाची सकत आसा, देवाचें रक्षण आसा. भिये नाकात कोणाकी कितें सांगूंक. बरेपण सांगल्यार खंडीत तुम्ही पाड जावचे नात. कित्याक आकाश आनी भूमी सरल्यार ही देवाच्या उतरां मात्र सरचे ना. पेद्रूचें पयलें पत्र 1 Peter chapter 1 verse 24-25. पेद्रूचें पयलें पत्र 1 अध्याय 20:4 20:5 वाक्या. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशां कोळ तणा बरी, सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी. तण बावता आनी फूल झडता, पूण सोम्याचो शब्द ससनाक बाळता. देवाचें उतार ते ससनाक बाळता. वो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली ती बरी खबर. आज तुम्ही ऐकतात ती बरी खबर, तुम्ही वाचतात ते देवाचे उतार ती बरी खबर. ती वाचल्यार मात्र तुम्ही तणाच्या फुला बरी जावचे नात. कित्याक तुम्ही ससनाक बाळतेल्यात, ससनाक जियेतेल्यात. कीर्तन ग्रंथ 19 अध्याय 19 chapter verse 7 Psalms 19:7 सांगता, सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र परिपूर्ण, ते संपूर्ण धर्मशास्त्र. बायबल मात्र परिपूर्ण संपूर्ण. कोणी मनीस परिपूर्ण ना, संपूर्ण ना, पूण देवाचे उतार परिपूर्ण. बायबल परिपूर्ण जावन आसा आनी संपूर्ण. पूण आत्म्याक ते नवो जीव दिता. तुझ्या आत्म्याक नवो जीव दिता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. सर्वेस्परा जो उपादेश विश्वास दर्शाक योग्य साद्या बोळ्याक तो जाणवाय दिता. उपादेश पाळतेल्याक साद्या बोळ्याक देव ती जाणवाय दिता आनी देवाच्या उतराची समजणी दिता. गादीचं पुस्तक म्हणण्यो Proverbs chapter 30 verse 5. गादीचं पुस्तक 30 अध्याय 5 वाक्या. देवाचे हर एक उतार सत, देवाचे हर एक उतार सत. ताचे ते आसरो घेतल्यांक तो ढाल जावन आसा, रक्षा कवच जावन आसा. ताचे ते आसरो घेतल्यांक कोणा ते सोम्या ते देवाच्या उतरां ते कोण आसरो घेता, बायबला ते कोण आसरो घेता, तो ढाल जावन आसा. ताका एक रक्षा कवच जावन ताका तो राखता. जॉन chapter 8 verse 32 सांगता, जोहांचो वांजेल 8 अध्याय 32 वाक्या सांगता, सत तुम्ही जाण जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. सत म्हळ्यार कितें? देवाचें उतार तुम्ही जाण जातल्यात आनी देवाचें उतार तुमकां सुटका दितले म्हणटा जेजू. सत तुम्ही जाण जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. तर देवाचें उतर वाचूंक प्रयत्न करया. बायबलाची खरी भक्ती आमी धरया. बायबल आमच्या हातांतलो सकला दवरचो नाका. कितलो टायम मेळटा ते वेळा बायबल वाचूंक आमी प्रयत्न करया. आनी सण खंयची तुका उतरां बरी लागतात ताचे अंडरलायन करा, नाजाल्यार ते मार्क करा आनी एक 10 पटी ते उतार वाचूंक प्रयत्न करा. एक उतार तुमच्या काळजांत रिगतले, एक उतार तुमच्या मतींत रिगतले आनी त्या उतराची सकत तुमच्या कुडी भितर वेतली. आनी ते कुडी भितर वेताना हे कंचंत कोरोना व्हायरस तुमकां आपडूंक शकचे ना. मगच्या भवानी प्रेज द लॉर्ड. कंचंत वायट तुमकां जावंक शकचे ना. देवाची परमिशन नासतना कितेंच जावचें ना. तुका देवान तुमकां तशें जावंक सोडल्यार मात्र जातलें, ना जाल्यार बिलकुल जावचें ना. कित्याक सगळे देवाचेर आसा. देवाची काकूळत, देवाची कृपा आनी सर्व रितीचे आशिर्वादां देव ताका दिता. मगच्या भवानी बहिणी.